देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मातेवाचो 20 वोड 20 ते 24. जंय जंय आपणे ओगलीं विस्मितां केल्लीं त्या नोगराक तांणी जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसैदा तुजें कोटा, तर तुमचे मोदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं कांबलेचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमचें इतलें कोराय जावचें ना. आनी तूं काफेरनाहूम वयर स्वर्गा पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सगळा एमकोंडान शेवटतलें, कित्याक तुजें सोवें केल्ल्यान तीं विस्मितां सोदोमान केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत ते उबे उरतले आसले. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजें इतलें कोराय आसचें ना. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ मेल्या उपरांत मनशाची देव जोडटी घेता. जेजून आपली विस्मितां कोराझीन, बेतसैदा आनी काफरनाहूमांत केलीं तीं पळोवन पर्यंत तांणी आपलें जिवीत बदलूंक ना. ह्या खातीर जोडटेच्या दिसा तांकां तांचें फारीकपण मेळटलें म्हूण जेजू उगडास कोत्ता. आयज देवाचें उतर आमकां लायतना आमी आमचें जिवीत बदलुया आनी जोडटे दिसा देवान बासायलेलें इनाम जोडुया. आमेन.